GST ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स हांवें काल तेंचे उद्घाटन केले पळय. टू डे कॉन्फरन्स, मेगा कॉन्फरन्स कशें GST लागू करून सामान्य लोकांक त्रास ना जाता, सामान्य बिझनेसमॅनाक त्रास ना जाता कशें स्ट्रीमलायन करपा जाय तेच तेंची चर्चा जातली. ते आमकां सजेशन दितले. हांव GST कावन्सील मेंबर आसले कारणान हांवें तांकां सांगलां म्हाजे कडेन दिया. आय विल सी दॅट गूड पॉयंट्स आर इम्प्लिमेंटेड. इतलें हांव आश्वासन दिवपाक शकता म्हणून. तुमी पळयलां कलेक्शनां तरी पळयत इट इज 160+ जाल्ले आसा ऑन एन एवरेज. आतां एक टायमा आमकां दिसताले केन्ना 1 लाखार पावतले, आतां 1.5 लाख फुडें क्रॉस करून 163, 174 सुद्दां पावल्ले आसा. आनी हे भाशेन जेन्ना कलेक्शन गोंयानूय वाडलेलें आसा हें दाखोवन दिता फायनान्स डिपार्टमेंट अंडर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतूय प्रोएक्टिव्ह स्टेप्स घेवन इंट्रस्ट बर्डन सुद्दां रेड्यूस करून फायनान्स व्यवस्थीत चलयता. आनी GST कलेक्शनूय गोंयान नॅशनल एवरेजा परस गेले कांय म्हयने वाडलेले आसा. हें कितें दाखयता की डिपार्टमेंट इज व्हेरी एक्टीव, प्रोएक्टीव इन प्रो पीपल पॉलिसी, प्रो बिझनेसमॅन पॉलिसी. आनी जे इट इज लायक स्मूथनिंग द रफ एंड्स वेदर इन गोवा ऑर एट द नॅशनल लेवल. हें काम चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया तेंचे सूचने प्रमाणे आमी फुडें व्हरतात.